मुरगांव तालुक्यात सड्याचेर आशिल्लो मुरगांव नगरपालिकेचो कोयर प्रकल्प आसा ताचो लोकांक त्रास जाता हे खरें आसा आनी तो थंयच्यान दुसरे कडेन व्हरपा खातीर म्हाजो प्रयत्न आसा अशें अर्बन उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान सांगला। सड्यावेल्यान गार्बेजाचो जो विशय आसा तो पयलींच्यान क्लियर करचो असो आमच्या ऑनरेबल सीएमा कडेन हांव कंटिन्युअसली सांगत आसा। गेल्या फावटीचो अर्बन डेव्हलपमेंट मंत्र्याक सांगला सड्यार आतां एडो व्हडलो हीप जाला की बाकी सगळ्या गांवांचे जावं संसडो नाल्यार दुसरे कडेन हायलायट करता। आमी ते कोणच्याक आसल्या कारणान कोणाक त्रास जायना अशें दिसता म्हणून पण एक्चुअली ताचो त्रास जाता। म्हाजें स्वता थंय ऑफिस आसलेलें पण ह्या फावटी हांवें डिसायड केला की नंबर 1 प्रायोरिटीचेर एका उपाय काडप। एकच काम आहा की कलंगूट मायकल लोबोच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या भशेन प्रोजेक्ट केला तसो वेर्णा येवपाचे चान्सीस आसा जेणे करून तो सगळे ही सगळी गार्बेज थंय वयता असो विशय आहा। कोळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आपल्या मतदारसंघात साळगांव प्रकल्प उबारला तसोच प्रकल्प वेर्णा उबारपा खातीर प्रयत्न चालू आसा। 50,000 चौरस मीटर जाग्याची पळोवणी केल्या अशी माहिती मंत्री मिलिंद नायकान दिल्या। 50,000 स्क्वेअर मीटर लँड त्या प्रोजेक्टाक लागून ऑलरेडी आयडेंटिफाय जाला। म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे सेम सिमिलर जर प्रोजेक्ट येतलो जाल्यार जवळ जवळ 1 लाख स्क्वेअर मीटर जागो जाय तो आमकां खंय मेळूंक आयडेंटिफाय जावना। आमी तो आयडेंटिफाय करपाचो प्रयत्न चालू आहा। एकच कडेन जर 1 लाख स्क्वेअर मीटर येयलो कारण दोन कडेन 50-50 येयलो जाल्यार देन द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ रॉ गार्बेज आनी ते हार्ड आनी मागीर शिफ्टिंग हो थोडोसो इश्यू जाता। एकच कडेन 1 लाख स्क्वेअर मीटर जाग्याचो प्रयत्न चालू आहा। आमच्या वास्कोच्या सगळ्या काउन्सिलरांक वीथ चेअरपर्सन हांवें सांगला की तुमी आयडेंटिफाय करूंक शकता कोणाचे प्रायवेट लँड आसले जाल्यार कारण ऑलरेडी त्या एरियान ज्या जाग्यार कोणाचे इश्यू ना थंय 50,000 आयडेंटिफाय केला आनी म्हाका दिसता गार्बेजीक लोकांनी सपोर्ट करपा जाय। हो आमचीच गार्बेज ती आनी बरो हायटेक त्या लेवलाचोच हांगासर एक प्लांट येयलो जाल्यार ही सगळी गार्बेज सड्यावयली शिफ्ट जातले हेच्या पेक्षा महत्वाचें हे तालुका आनी सरावंडींग आमचे कोण आहा त्या सगळ्या पंचायती म्युनिसिपालिटींक बी गार्बेज हो विशय एटलिस्ट घरा कडल्यान ती गेल्या सेग्रिगेट जाली आनी त्या मशिनान गेली जाल्यार आमीच क्रिएट केल्ली गार्बेज आमीच त्याचो उपाय काडपाक जाय ह्या विशयान म्हाजे चालू आहा मुवमेंट। आयज पर्यंत फक्त फर्स्ट राउंडाक तुमकां इतलें सांगलां आनी त्या विशयाचेर जर प्लॉटाची अवेलेबिलिटी जाली जाल्यार ताका चालना येतली फास्ट जातलें अशें म्हाका दिसता। नगर उदरगत मंत्री ह्या नात्यान नगरपालिकेचेर अन्याय जावचो ना पूण उदरगत करपा खातीर आनी पगारा खातीर सुमार 18 कोटी अनुदान मंजूर केला अशी माहिती मिलिंद नायकान दिल्या। 18 कोटी ग्रांट जे म्युनिसिपालिटी वचपा ते क्लियर केल्या ऑलरेडी क्लियर जाल्ले फायल एज एन मॅन येता फायल पळय तशी एक क्लियर जाता आसा। त्याच्या भायर सॅलरी ग्रांट आहा तो जवळ जवळ 94 लॅक्स 4 म्युनिसिपालिटींक क्लियर केला। म्हणजे माझ्या आया इतल्या टर्मान येयल्या नंतर हो विशय आमी क्लियर करपाचो प्रयत्न केला आनी कंटिन्युअस चालू आसतलें कारण शेवटी डेव्हलपमेंट आनी हे सगळे विशय हांव उलयला पळय ताका ब्रेक पडपाक कोतायना। गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। न्यू डिपार्टमेंट आसल्या कारणान थोडेशे आमकां स्टाफाचे प्लेसमेंट बी घेवचे पडटा ते घेवपाक प्रोसेस करून घेवचे पडटा ते तशें इजी जायना तें चालू आहा। तें जालें की आनी फूल म्हणजे फूल डिपार्टमेंट बऱ्यापैकी फूल फ्लेज सारकें चलोवपाचें।